सहकार सप्ताह सुरू होता त्या संबंधी माहिती तुमकां दिवची आनी तुमचे मार्फत सहकार क्षेत्रांत जे आमचे लोक काम करतात तांकां बी दिवची ह्या पद्दतीन ही तयारी आसा. तेजेवर आमचे सेक्रेटरी फॉर कॉर्पोरेशन डॉक्टर नागलकर, आमचे RCS आपटे आनी एक संघाचे अध्यक्ष डॉक्टर विजयकार हांगसर आयिल्ले आसात बरोबर. तर सहकार सप्ताह जो आसा पळय तो 14 नोव्हेंबर सुरू जाता. ताजे पयलीं म्हाका सहकारा संबंदीत गोंयांत आमचे जवळ जवळ 2,500 हावजींग सोसायटी आसा. पूण त्या व्यतिरिक्त बाकीच्यो ज्यो सोसायटी ज्यो आसात पळय त्यो खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा. फॉर एग्जाम्पल आमचे कडेन जवळ जवळ 1,000 सोसायटी सामके एक्टीव आसा. 9,923 हो टर्नओवर जाला आसा. म्हणजेच हे पयशे त्या संस्थे मार्फत खरेदीच्या निमित्तान लोनाच्या निमित्तान ते लोकां कडेन पावतात. त्या शिवाय मागीर ओनूच जेन्ना ओनू म्हणजे 13 आनी 23 आनी 24 तो 23 आनी 24 जो हे दिवची वाड दिवची अजुनूय मोठ्या प्रमाणात ही एकूच मुखार वचची जेणे करून आमकां जे थीम आयला पळय म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जे आसा ताचे कडेन आमकां जे थीम आयला कॉपरेटीव एज अ व्हेहिकल फॉर आत्मनिर्भर भारत. कळ्ळें ना. कॉपरेटीव हे सूत्र घेवन हे माध्यम घेवन आत्मनिर्भरता स्वयंपूर्णता आमच्या लोकां भितर कशी केली हे आमी पळयता. ते मागीर शेतीच्या माध्यमांतल्यान आसली, सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान आसली किंवा कामगारांच्या निमित्तान आसली किंवा वेगवेगळे एक्टिविटीज ज्यो आसा पळय ह्या सगळ्या एक्टिविटीच्या माध्यमांतल्यान आसली की आत्मनिर्भरता किंवा स्वयंपूर्णता आमच्या लोकां कडेन येवंक जाय. आमच्या गोंयांत सादारण अशी 5 लाख नील गोंयकारांची कुटुंबां आसात. तर तातूंतली म्हणजे 2 लाख ते 3 लाख कुटुंबां आमी आतां भितर ऑफकोर्स आमच्या मुखाल्ले 6 म्हयन्यात ताजे एक्झॅक्टली कितले लोक आनी कितले कुटुंबां आमच्या कॉपरेटीव मुवमेंटा भितर संबंदीत आसा. काही सोसायट्यांनी मेंबरशीप जी आसा पळय ती पुरातन काळाची आसा म्हणजे 20 वर्सां पयलींची 30 वर्सां पयलींची आसा. आमकां पळोवपाक मुखार काय ना की एक्टीव मेंबरशीप कितकी आसा प्रत्येक सोसायटी कडेन. त्या नदरेन काम जे आसा तें मुखार जातलें. पूण हें करता करता काही नवीन सोसायटी निर्माण करपाच्यो ज्या गांवांत सोसायटी ना थंय सोसायटी जावंक जाय. आनीक फक्त सोसायटी म्हणून जायना ताजे मल्टीपर्पज एक्टिविटीज जे केंद्र सरकारान जो नवीन कायदो काडला एमेंडमेंट जे हाडले आमच्या कॉपरेटीव एक्टाक तातूंतल्यान काय अशें म्हटलां की प्रत्येक सोसायटी जी आसा ही आतां सिंगल एक्टिविटीचेर रावपाक जाय. तिणें आपापल्या पद्दतीन लोकांच्यो गरजो भागोवपाक गांवांतले लोक रावतात तांच्यो गरजो भागोवपाक डिफरंट एक्टिविटींतल्यान घेवच्यो आसता. म्हणजे एखादी सोसायटी 4 तरेची 5 तरेची 6 तरेची सुद्दां एक्टिविटी घेवंक शकता म्हणजे काम करूंक शकता. ज्या क्रेडीट बँके कडेन म्हणा किंवा टॅक्स सोसायटी कडेन म्हणा पयशांचो आदार चड आसलो जाय जाल्यार ते मोठ्या प्रमाणांत एक्टिविटी घेवंक शकता. म्हजे कडेन अशे काही सोसायटी आसात ज्या सोसायटीनी स्वताचो पेट्रोल पंप सुरू करपाची तयारी केल्ली आसा. तांणी स्वताचे जेनेरीक मेडिसीन कावंटर हे सुरू करपाक केल्ले आसा. काही लोकांनी गार्डनिंग सुरू करपाक केल्लें आसा. काही लोकांनी स्पोर्ट्स मटेरियल जे आसा पळय हें ताजे सेल्स कावंटर केल्ले आसा. अशे पद्दतीन जे कितें लक्षांत येता पळय आनी लक्षांत येता म्हणजे जे लोकांक जाय ती लोकांची सुविधा सोसायटीच्या मार्फत जावची अशे पद्दतीन ही योजना आसा. आनी म्हणून ते मल्टीपर्पज हे केल्ले आसा सोसायटी स्टेटस दिल्लो आसा. तर म्हाका आयच्या चर्चे निमित्तान ते 7 दिसांची वेगवेगळी तांणी हे दिले प्रिंसिपल दिल्ले आसा. फॉर एग्जाम्पल प्रमोटिंग डिजिटायझेशन टू एनहान्स ऑपरेशनल एफिशियन्सी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रान्सपरन्सी हो 14 तारखेचो थीम आसा. 15 तारखेक आसा पळय त्रिभुवन सहकार युनिवर्सिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग ट्रान्सफॉर्मिंग कॉपरेटीव एज्युकेशन. म्हणजे आतां मुखार आसता पळय की कॉपरेटीव सेक्टरा भितर खंयच्याय बँकेक किंवा खंयच्याय टॅक्स सोसायटी किंवा देश जर एखादी भूल घेवपाक जाय जाल्यार ताका हे त्रिभुवन सोसायटी आसा पळय सॉरी बँक आपले युनिवर्सिटी आसा पळय त्या त्रिभुवन युनिवर्सिटीच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक स्टेटीन भितर एक चॅप्टर जाता.
which will only execute and deliver only training part. आणि ही ट्रेनिंग जी असेल ती एखादी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 6 months, एखादी डिप्लोमा ऑफ 2 years, or the diploma of 3 years, आणि एखादी डिग्री ऑपरेशनल डिग्री. जसे काही मुलगे बीकॉम घेतात, तसे काही मुलगे म्हणजे त्रिभुवन युनिव्हर्सिटी असतात त्या माध्यमातल्या कॉर्पोरेशनातली डिग्री घेऊ शकतात. आणि त्यामुळे म्हणजे कॉर्पोरेटिव्ह सेक्टर मोठमोठी आस्थापनाची असतात. उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल आमचे बागायतदार सोसायटी जास्त टर्नओव्हर असतो ते असतात. तर ह्या आपण जे मॅनेजर वगैरे लेवलचे लोक आहेत हे तुला डिग्री होल्डर असलेलं आहे, आता तो अनुभव असेल असलेलं आहे, तर छोट नाही. तसंच तुझे क्रेडिट बँक फॉर एक्झाम्पल आता डीटीके कॅपिटल किंवा तुझे कॅपेन ईस्ट कॅपेन बँक ह्या बँकाचं टर्नओव्हर तर हजारांनी कमी तर हांकां बरें एफिशियंट शिकिल्ले जर मेळ्ळे जाल्यार ते बिझनेस आनी मुखार वतलो. आनी म्हणून युनिव्हर्सिटीचो हे जो आसा पळय तो आमी 15 तारखेक एग्रीमेंट सायन करून पळयतात, जेणे करून त्रिभुवन सहकारी युनिव्हर्सिटी आसा पळय ताचो चॅप्टर गोंयांत सुरू जालो. ह्या संबंधी आमी जिपाडाकडे उलयल्या. हे नवीन नवीन संस्था करचे पेक्षा जिपाड जे आमचे ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आसा ताचे कडेन काय करपाचें आनी ऑन बिहाफ ऑफ त्रिभुवन युनिव्हर्सिटी आसा पळय थंय तांणी तें काम करपाचें. 16 तारखेचो हेचो आसा पळय थीम जो आसा पळय स्ट्रेंथनिंग रुरल डेव्हलपमेंट थ्रू कॉपरेटिव्ह. स्ट्रेंथनिंग रुरल डेव्हलपमेंट थ्रू कॉपरेटिव्ह. आमी जे वयर जे थीम आसा पळय आत्मनिर्भर भारत पळय ते बायलांच्या तशें तरुण भुरग्यां पळय हांकां आमी कशें हाडूंक शकता कॉपरेटिव्ह मुवमेंटान. फॉर एक्झाम्पल आमी आमच्या लेवलाचेर एक डिसिजन घेतला 18 वर्सां ते 30 वर्सां पर्यंत भुरगे कर्नाटक भुरगे हे जर कॉपरेटिव्ह सोसायटी रजिस्टर करतात जाय no fees of registration. Tata registration fee is not. In emerging areas such as tourism, health, green energy, platform, non-community kitchen cooperative and another consumer area. जे आमकां लक्षात येता पळय फॉर एक्झाम्पल आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात फार्मर्स कॉपरेटिव्ह सोसायटीज खूब मोठ्या प्रमाणात आमी जर टार्गेट दवरलो जाय सुदैवान म्हजे कडेन ऑपरेशन आसा आनी म्हजे विद्यार्थी आसा. त्यामुळे आम्ही सुद्धा टार्गेट असे दवरले की 2000 हेक्टर जमीन आम्ही कसता काडटले जाल्यार तांकां आमी बेनिफीट खूब दिवंक शकता. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यानूय तांकां बेनिफीट मेळटलें आनी आमी डब्ल्यूआयपी डिपार्टमेंट किंवा कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट आमी मुखार व्हरूंक शकतले तांकां आदार दिता. सो कॉपरेटिव्ह मुवमेंट आसा पळय तातूंतल्यान एग्रीकल्चर आनी तेय बी आय वूड से व्हेरी सॉफिस्टिकेटेड 2 कडेन 3 कडेन 4 कडेन जर म्हज्या मुखार तांणी जर सी वॉटर म्हणून स्वीट वॉटर फिशरी जर एक्टिव्ह मुखार घेतली जायत आमी थारायला की आपल्याला सादारणशे 4 जूना भितर किंवा 4 तालुक्यां भितर एक 2 फिशरी ट्रेनिंग करचे आसता. 2 फिशरी ट्रेनिंग दोनूय एखादी मागीर सुरवातीक 5 जाण मेंबर जातात पूण एक 2 जाण सुरू करतात. तर अशे पद्दतीन फिशरी जातली ती मुखार तर लास्ट हे जे आसा पळय हे सांगूंक शकता. आणि 20% एक एवॉर्ड सेरेमनी फाटल्या वर्सां आमी एवॉर्ड सेरेमनी शिरोडेच्या मात केल्ली. ओनूय म्हजो असो मानस आसा की हो कॉपरेटिव्ह एवॉर्ड सेरेमनी जी आसा पळय पूण 2023-24 13,735 कोटीचो टर्नओव्हर आसा. ऑल सोसायटीज हायेस्ट कोण आहा तातूंत हायेस्ट तशें वेगळें काडून आमी पूण जाय जाल्यार मुखार सांगता की तुज्या ते हायेस्ट तेंच्या हातूंत टर्नओव्हर आसा. 24-25 लक्षात घ्या. 24-25 ऑडिट हाड्यानी सोंपला सप्टेंबर वॉज द लास्ट डेट. सो आतां आमी ऑक्टोबर आसा जे कोणी एखादी मातशें उरल्यात ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट सबमीट करता आमी ते जायना फुडें आमकां सगळे ऑडिट रिपोर्ट घेवन येयले आमकां कंपारिजन करून फिगर्स काडून दिले. सो त्यामुळे आमकां सादारणशे प्रॉफिट इज अ टर्नओव्हर. मैं आता 30,500. But you know when you are mentioning about that, there are other portion of the credit system. I don't want to mix the issue. No, because this is a part of that. But I don't want to mix up the issue. Today my team and the message has to go that Goa is celebrating cooperative in a big way. It doesn't have a little patience. It doesn't mean that we are siding those issues.
In fact, I am reviewing that every week. Press conference only those 3 or 4 days, okay? I will have a special. But here the focus is on cooperative movement, involvement of people in the cooperative movement, and त्यातून group build जास्त पाहिजे. सो ते तुम्ही रिवाय काय म्हटलं होतं तसं थोड्या जण तुमका ते त्यांना जे त्याचे बीज असतात ते असतात ना see, for your information, particularly for credit banks and whichever institutions are disbursing money for the country आम्ही सांगला की जानेवारी 1 तारखेच्या NPA जावचे म्हणून NPA जावचे म्हणून त्यांना सांगितलं जो सोसायटी आपल्या भितर ल्हान आसा म्हणजे एक्टिविटीचो एकदम ना तांचे खातीर आमचे AR आनी COs असिस्टंट रजिस्ट्रार्स आनी COs कॉपरेटिव्ह ऑफिसर जे तालुका लेवलचे आसा तांकां सांगला की एखादी सोसायटी डल आसा जाल्यार एक्टिविटी चड ना जाल्यार जाल्यार तांकां मल्टी प्रोजेक्ट जे आसा See, housing society is different. Housing societies, I tell you, most housing societies they miss are like this are like I are like even 100 लोक असले ते टार्गेट करतो मी त्यांना ते मॅनेज करतात. No, why I'm saying is when society registered then त्यांचे आपले खूप प्रोजेक्ट त्यांचे ते मेंटेनन्स तर ते काय करतात आणि एक पण रजिस्टर मला तर मेंटेनन्स आहे ना त्यांचं त्यासाठी आमकां आम्ही एक फॅसिलिटी दिल्ली आसा जे जाग्यार ते जावं ना बिल्डरान बांदला आनी घेतला पूण तांचे कन्वेन्स फीज see for their comfort you have to get that rate. For their comfort. So we and we go to university लागला. Right. University तेव्हाची सांगायचे university. See आम्ही ह्या आठवड्यात सरकार म्हणजे आपण आम्ही सांगायचं 3 ते 4 सुमार एग्रीमेंट साइन करतात MOU साइन करतात तातूंत एक आसा पयली तो आम्ही आमचे त्रिभुवन युनिव्हर्सिटी आणि प्लस डिपार्ट आणि तिकडे करतो आसा बाकीचे तिनाचे तयारी फायनल झाली की मागीर तुका परत 2 नोव्हेंबर पयलीं परत भेट करता त्रिभुवन युनिव्हर्सिटी कसली कोर्स असतात कितें म्हटलें त्रिभुवन युनिव्हर्सिटी जी आसा पहिली ताचे बेसीक पयलीं आसा ते म्हटल्यार कॉपरेटिव्ह डिप्लोमा इन द फील्ड ऑफ कॉपरेटिव्ह एज्युकेशन एखादी सर्टिफिकेट कोर्स आसा 6 महिन्याचो वर्साचे सर्टिफिकेट कोर्स आसा 2 महिन्याचो 2 वर्साचो किंवा 3 वर्साचो डिप्लोमा आसा आणि ऑफकोर्स डिग्री आसतलीच फॉर एक्झाम्पल कोऑपरेटिव्ह सेक्टरांतली FLCची जॉब आहे सगळे आणि त्यामुळे त्यांचे सिलेबस सगळे असतात हे सगळे ह्या लायनीचे असतात हाऊ टू बिल्ड अप व्हेरी हाय स्टेटस लर्निंग अँड टीचिंग प्रोसेस ऑफ कॉपरेशन आणि वेरियस ॲक्टिव्हिटी ऑफ कॉपरेशन एकदा कॉपरेशन म्हणल्यामुळे डिग्री हे नाव ना त्रिभुवन युनिव्हर्सिटी करण्यासाठी पाहिजे त्रिभुवन युनिव्हर्सिटी आहे ही जी स्थापना म्हणजे एक तर दिल्ली किंवा गुजरात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.